ನಮಸ್ಕಾರು ಆಜಿ आमगेल मध्येंतू एक विशेष अतिथी आसाची यशस्वी महिला उद्यमी उजरेची श्रीमती अर्चना राजेश पै गुणमट्ट आणि ग्राहकाल विश्वासाक आपणाले यशस्साचे मूलमंत्र कोरनु उजरेंतू संध्या फ्रेश संस्थेची CEO जावनो कुटुंबाचे 50 वर्षाचे परंपरा मुखार व्हरत आसाची लिगसी जावन व्हरत आसात उद्यम क्षेत्रांतू तिगेल साधनाक उज्ज्वल उद्यम प्रशस्ती वत्सला शणै महिला उद्यमी पुरस्कारू टाइम्स बिझनेस अवॉर्ड बिझनेस एक्सलन्स अवॉर्ड 2024 मंत्रालय परिमळ प्रशस्ती नॅशनल अवॉर्ड अशी अनेक प्रतिष्ठित प्रशस्ती मेळयलस आणि अनेक बारी महात्मा गांधी सद्भावना इंटरनॅशनल अवॉर्ड ध्यान घेतिले हांका एक प्रशस्ती मेळली प्रसिद्ध जनालय दिग्गज जनाल हातांतू हांणी स्वीकार केलेलस तशीची हांगेली यशस्साची काणी हे कशी साध्य जाले हांका म्हळ्यार विशयांतू आम्ही आज आमगेल भासाभासांतू ऐकुया आणि प्रेरण घेवया सुरवेक मुखार वचपश पुढे प्रथम जावनो आम्ही श्रीमती अर्चना राजेश पै हांका आमगेल वाहिनींतू स्वागत करया अर्चना नमस्कार नमस्कार. खुशी दिसतस तुम्ही आज आमगेल वाहिनींत येयलसची आज सुरवेक तुमका कंग्रॅच्युलेशन्स आणि थँक यू. भारी हार्टिली आय वेलकम यू आणि तुका वेलकम Thank you. करता येस आज सुरवेक इतली म्हाका खुशी जातास म्हळ्यार तुमगेल ग्राहकांजो तुमगेल गुत्तशील जनांनी तुगेल नावां येद्राक खंयची तीन नांवां तुका पळयतो म्हूण दिसता तुका तीन शब्द नमस्कार. सुरेखा म्हाका आपयलें हांगा येवन तुमी एक म्हाका हे एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलें मस्त धन्यवाद हांव ग्राहकांना आज खंयची रितीरी मिगेल एक संध्या फ्रेश ब्रँड म्हूण हांव केल्ली की ते आज ते ब्रँड आमकां बेळसितस सो आज ग्राहक कसं करतस म्हळ्यार म्हाका पळयल्यार त्या ब्रँडान आपयतस संध्या म्हणून सो ते म्हाका एक अति खुशी दिवची एक येस विषय मागीर दोनीचे हांव खंय दो एक खंयचे फंक्शना चमकल कुडले एक यंग जनरेशन्स मिगेल प्रकार कॉलेज स्टुडंट्स दो म्हण हांव अशीच मिगेले फोन स्टेटसार दो फेसबुकार दो कसले पूण एक जावको म्हूण सेल्फ लव टायप फर्स्ट आमकां मोग करया आमी मागीर विंगडा मोग करया करेक्ट फर्स्ट आमी कशी जावन आसा आमी त्या कसं म्हणटाची आमी खुश पडया आमी कसले जावन आसूं पुरो आजी खंयचेय काम करून आसूं पुरो ते कामाक आमी लव करया आमी खंयच्यान तूं कसं प्रोफेशनल आसा ते लव करया तसं लव कसले घालता आसता सो म्हाका पुरा जनान त्या यंग जनरेशनान अर्चनाक हांव तुका राखता आशिल्ली हांव तुगेलो उलोवच्याक राखता आशिल्ली तूं म्हाका एक मोटिवेटर वंडरफुल सो ते मोटिवेटर म्हणटना एक तांकां एक मिगेल निमित्त एक कसं की एक चांग जाल्ला म्हळ्यार खातीर सो म्हाका आपयतनाची केलो जन म्हणटाची महिला उद्यमी मोटिवेटर सो म्हाका प्रेरणादायी संध्या त्या आपयतना खुशी जाता खंडित खंडित तुमगेले हे एक विषय भारी एक चांग विषय यश पुरे जावका जल्लारी तुमगेल बाल्यान तू कसं पुरो सोपन आशिल्लें तुमकां तुमगेले एक परिचय दितची सांगतवे हांव एक्चुअली मंगळुराची सो मिगेल आज्जो तोडार अण्णप्पय म्हणून आमकां सारथी हॉटेल सो हांव बॉन्डली जॉयंट फॅमिलींतू आशिल्ली 6 जण बाबा 2 जण बबयन मिगेल अन्नाक सो भारी खुशीर आमी वाडील जन म्हळ्यार कसला म्हळ्यार एकडच्यान मानतू तेकडच्यान बाप्पा एकडच्यान अम्माला कोणाले सोव पडल्यार आमकां बाप्पा मानतू पुरे आमकां सेव करता आशिल्लीची सो खुशी खुशीर आमी वाडील जन 6 जण बाबा हांकां 2-2 चेडू आसल्याकार 12 जण चेडू एका सो आतां आठवल्यार बद म्हणटा वी आर मिसिंग दॅट दोज डेज म्हाका दिसता आमकां तदन दिसता आशिल्लें विंगड एक जगत बट आतां दिसता असं त्याची जगतू खुश आशिल्ल्या आमकां ह्या सायडा देखून सारथी हॉटेल जावची पळोवची फुडें पै प्रोविजन स्टोर म्हणून आमकां एक अंगडी आशिल्लें त्या अंगडीन तो हांव आज्या लोटो सान आसतना हात दोन वच्चे म्हळ्यार मिगेले घर गौरी मठ आशिल्लें
लेडी गोशना लागी अंगडी शिल्या सो चमकून वच्चे ते चमकल ಕೂಡಲೇ ಚಿಕೆ ಪೋಕ್ರಿ करता आशिल्लीचे आमी दाळी ताक घालचे उडदा दाळी हाक घालचे तोरी दाळी ते दुखून येतात बाप्पाला आमकां पास घरकट पेटोवचे सो हंग येवन पावली ಕೂಡಲೇ मान तपास रेडी जावन वता आशिल्लो अंगडीक मंताल वटवचे अन्नाल वटेवचे सो ते आमी बारी एन्जॉय करता आशिल्लीची लायफ मागीर हांव पूड दुखून एक नमने पोकरी टायप म्हळ्यार म्हाका कसले पूण एक नवे करतस शिकुका करका म्हणून तशी म्हाका अशी म्हणका म्हण जाल्यार एक कसं की एक व्हड ड्रीम तसल पुरे कसले ना आमकां कुशीर कुशीर आसूका जाय म्हणतान खावका खेळका गम्मतेर उलोवका कुशीर आसूका लायफ प्रितीर आसूका लायफ मस्त कॉम्प्लिकेटिंग कोण घेवन वचना पुरा जनाल ಒಟ್ಟು कुशीर आसूका पुरा जनांनी कुशीर आसूका कोणाके आमगेल निमित्त हार्म जावचें सो म्हळ्यार कितले कोणाके जाल्यार एक हेल्प कोरया आमच्यान जावची तितले कुडूत तितले म्हण तशी जावन मस्त व्हड ड्रीम म्हूण ना आशिल्ले कसले म्हळ्यार म्हाका अशी जावका तशी जावका म्हूण कसले ड्रीम ना आशिल्ले जाल्यार एक व्यक्ती जावन कसं की एक आमगेल घरकडे एक नाव लायक हाडका ते कसं घरा नाव आसा तें वरोवका वायट करूं नजे म्हळ्यार एक ड्रीम आशिल्लें म्हळ्यार वायडीक जावन बामणात येतना जाल्यार तितले आशिल्ले मिगेल कुळारचें नांव मिगेल 2005 तशी वायडीक जेवन येताना मिगेल एक ड्रीम कसो आशिल्लो म्हळ्यार मिगेल कुळारची ना म्हळ्यार चिल्ले चेडूवांक वायडीक जेवन वतरी कितले म्हळ्यार ते कृष्णार्पण कोण जाता त्या बामणातांचे सोत्तू म्हूण म्हणटा मोग मात्र कुळारचे म्हूण आसता बट चिल्ले चेडू एक आश आसता मिगेल अन्नामाक हांव कसले करका ना मिगेल कुळाराक हांव कसले करका म्हण बट हांव अशी म्हणचे रितीर मिगेले चेडू व्हड जातसची आमकां एक्सपेक्टेशन दुड्डू बंगार कसले आसना आ नम्म म्हळ्यार हांकां आमकां एक मात्यांत आसता चेडूंच्या आंग रितीर आसोची लायक नांव हाडोची आतां मिगेल पुत्तान कसले अम्मा वतान तो फर्स्ट आयलो ते फर्स्ट म्हळ्यार आमकां मात्या वचना ते नांव कसं की एक ताका प्लेस मेळ्ळ्या सो म्हाका एक आश आशिल्लें आमगेल कुळाराक एक लायक नांव हाडका तशी मिगेल बामणालगर कडेन एक नांव लायक हाडका सो हांव त्या एक मिगेल मात्यांत आशिल्लें म्हळ्यार गुडवील केन्नाय आमी वायट कोन्न घेवचे नज मिगेल आज्यान एकर सायड आज्यान कसं ते एक लायक नांव घेवन हाडलेलें की तशी तेकडच्यान मिगेल मावान एक कसं की आमकां एक बेजमेंट दवरलेलें आशिल्लें लायक नांव दवरला ते नांव वरोवया एक्सलेंट म्हळ्यार आमी देवा लागीं आमी पांय पडतना केन्नाय म्हणटाची स्थानाके मानाके कसले कुंद करत येना तशी पळ देवा म्हण सुपर सो आयची दिवसाक ते संध्या म्हळ्यार एक नमने मिगेल ड्रीम हांव लेखचे म्हाका कळना तिले मिगेल ड्रीम त्या देवाल मिगेल केन्नाय प्रार्थना आजी म्हाका त्या देवान आज दाखोवन दिवन आज ह्या प्लेसार बेसयला की म्हूण म्हाका दिसता शुअर खंडीत आता 50 वर्सां तुगेले आज्या मामा तांगेले व्यार आशिल्ले तो व्यार तूं हातां घेतना म्हळ्यार एज अ सीईओ आता तुका सीईओ म्हणटा आसाची सो ते तुका तेन्ना सुरवेक येतना कसो पुरो चॅलेंजेस आशिल्ले आनी तूं कशी ते फेस केले कसो पुरो मन आयडिया आलोचना येयले खंडीत एक्चुअली सीईओ म्हळ्यार व्हड जबाबदारी आमी ते नांव घालू पुरोची सीईओ म्हणून सीईओ म्हणटा ते कसं म्हळ्यार हायर फायर ट्रेनर म्हळ्यार म्हळ्यार एक कंपनीक तूं कोणाक हायर करका म्हळ्यार कोणा तूं अपॉइंट करका तेवय एक क्वेश्चन समजायनी म्हूण जाल्यार तूं अपॉइंट केलेल्या मनशाक तूं फायर करका म्हूण आमी कामां दुखून काडू ना तांकां ट्रेन करका तो कसला ते प्रॉब्लेम करतस म्हूण आमी ते घेवका सो ते तीन आमगेल्या हातांत अशी एक नमने रिस्क म्हणटाचे हायर फायर ट्रेन म्हळ्यार आमी तांकां ट्रेन करका एक मागीर ते सीईओ म्हूण घालतरी हांव ते सीईओ वरी आसूंका जाता सो मस्ट लॉट्स ऑफ चॅलेंजेस येता एफर्ट्स आसता फॅमिली बिझनेस जाल्या निमित्त घरकड बांबून जाल्यार आमगेले एक एकड आयली ಕೂಡಲೇ एक रुमान तूं हांव आनी तांणी एज अ बिझनेसमॅन अँड बिझनेसवुमॅन अशी बसून आशिल्ली बरी आसता तरी हांव बांबून म्हूण लेखयना मिगेल कसले चूक आसल्यार हांव तांगेला वचून सांगता तांणी हांव बायल म्हूण लेखयनाची ते बिश्टोच आसल्यार बिश्टयताची बट चंद कोण सांगता पुराय जाणाल्यार बिश्टो नाकाची म्हणटा तितले शिवाय बट तांणी म्हाका मस्त तिदविला म्हळ्यार बिझनेसा येवक आतां मिगेल एकड माव आसता हांव माव म्हूण लेखू जायना तांणी म्हाका सुन म्हूण लेखू जायना बिझनेस म्हणटा आमी ते त्या रितीया एनवायरमेंटार आसूंका जाता सो केल्या वेळार कसं जाता म्हळ्यार
मालगडाला येद्राक आमी क्वेश्चन करपाची जाता वय ना ते जत्ता म्हण तांणी जायना म्हणताची या पुरा अगती ना साना म्हणताची म्हणटा एक साना आर्ग्युमेंट म्हणटा आर्ग्युमेंट्स वय जाता वय बट ते आमी घरकड वतर आमी त्या घेवन बैशाना विसरचे वय हांगा मात्र ते करेक्ट प्लस मायनस पुरे आसता मागीर एक बिझनेस म्हणल्यार व्हड इन्व्हेस्टमेंट्स तांतू रिटर्न येता ना म्हूण वय. म्हणा बट तितले रिस्क आसता वय या जायव्या त्या पुरा आमकां अगत्यस्व्या म्हळ्यार मिगेल एक आयडिया कसं की एक आसता तांगेल एक आयडिया कसं की एक आसता मिगेल एजाक तांगेल सर्वीस आसता त्या सर्विसान तू प्लस ऑर मायनस मस्त जावन आसताची तांगेल अनुभव मस्त आसता सो तांगेल अनुभवा कसं जात म्हळ्यार तदन तसले अवकाश मेळनासना त्या समकोन वरचे अवकाश परत तांकां मेळनासना आतां आमकां ते अवकाश आसा मेळ्ळा आमकां मस्त अवकाश मेळटा आमकां गव्हर्मेंटा देखून मस्त फेसिलिटीज आसाची मागीर आतां मस्त एडवर्टायजमेंट्स आसाची त्या टायमार मिगेल मावान स्टार्ट करची टायमार म्हळ्यार मिगेल बामणान सांगेल म्हाका काणी म्हाका चिल्ली पळोवचें येताना पुरा जने आतां काला चिल्ली चेल्लो कस की तांगेल विशय उलयता जाल्यार मिगेल बामणान तांगेल फुल फॅमिली बग्गे सांगिल्ले मिगेल फॅमिली अशी म्हाका अशी ड्रीम आसा तूं म्हाका साटी करतवा म्हणून तांणी एक म्हणलें निमगेलेलो आसा बट मिगेल वाडीजातन म्हाका एक साधारण एक 20 वर्स म्हण येता तांणी कसले सांगल्यार म्हाका एक 20% मात्र मात्या गेले 80% म्हाका बद मात्याकय वच्चे न्ही या बारी एक कसं म्हणताची म्हाका तांकां 8-8.5 वर्सां डिफरन्स आसा सो तांणी बारी मेच्युर्डार उलयलीची हांव बारी चेडूपणारी घेतली त्या म्हाका बद कितली रिस्क आसा कसले आसा म्हाका बद गोतना आजीकय हांव म्हणू आसता तांगे लागीं तुम्ही चिके मिगेला फशी मस्त ओढ नव्हे हांव तुमगेल इतले जाता म्हाका ते मात्या वत्ता पन्नीरी घेता आसता बट 50 वर्स चलोसो नायिल्ल्या एक व्यारू त्या मॉडर्न टच दिवका म्हूण जाल्यार नवीकरण करका जाल्यार फॅमिली बिझनेसान तू म्हळ्यार तू एज अ भायर दुखून एक कोण की अपॉइंटर येवन तू म्हाका मिगेल व्यारू अशी कोण दी रे म्हूण ताका एक प्रोजेक्ट दिवची विंगड रीती आम्ही घरतुल्यान एक सुन्नेन येवन बैसून बामणाल घरकडे वचून करच्याक लॉट्स ऑफ डिफरन्स लॉट्स ऑफ चॅलेंजेस आसा हाका कशी म्हण आमी मेंटली प्रिफर जावन आसूं का खंयचेय एक विशय मस्त व्हड घेवन वचना ती लॉंग टर्म घेवन वचना ती तंते तंते सोन आम्ही कसं करका म्हाका कसं करका म्हण आशी आसा ते आमी चंद कोन बैसून डिस्कस कोरून आमी उरलोच पशी चड आमी कार्यरुपारी कोरका जाता कार्यरुपारी करका जाता सो असल चॅलेंज आसा आतांय आसा मिगेल हातान तू चॅलेंजेस म्हळ्यार एवरी डे इज अ चॅलेंजेस एवरी सेकंड इज अ चॅलेंजेस जाता इते म्हळ्यार आमगेले मॉडर्न टेक्नॉलॉजी कितली डेव्हलप जातास म्हळ्यार आमगेल साना म्हणटा व्यारान तू आमकां आजी आमी मॉडर्न टेक्नॉलॉजी वच्चे न्ही म्हूण जाल्यार आमी स्टक जाताची सो नेक्स्ट जनरेशन कसं जाता म्हळ्यार आमी आमकां आपासता आमकां आमी त्याची सांगचे तुका नाकरे व्यारू तू कामा वच बट कदना त्या बिझनेस ब्लेकडस पण आमगेल चेडू ते आनीक कामा वचनाची तांकां काम करू जायना तांते सफोकेशनारी कामा वताची 6-7 वर्स नंतर आपास येवन तो अंगडीक बसता ते 6-7 वर्स प्लस आत्त तांकां आमी कामां पेटयतना तांणी येवन बसतना हांगा त्या लूज जाता त्या इयरा जावका जाल्यार तितलें आमगेलें डेव्हलपमेंट जायनी म्हूण जाल्यार ताका त्या व्हरूंक मस्त कश्ट जाता सो हांव कशें केलें म्हळ्यार ते 50 वर्स कसं तांणी केल्ला म्हळ्यार मिगेल मावान आनी मायन मस्त कश्ट बगून केलेले फर्म आजीक ते तांगेले नांवार अशी तसल फर्म लिगसी जावन मुखार वचुका म्हळ्यार एक आयडिया कॉन्सेप्ट आनी मुखार 15-20 वर्स नंतर कशी जावका म्हूण म्हळ्यार आलोचन घेवन स्टेप बाय स्टेप कितली दुड्ड आसा तितले हात घालून म्हळ्यार आज म्हाका इतली सेल आसा तक तकीत प्रोडक्शन पाय म्हाका कितली सेल आसा तक तकीत प्रोडक्शन कोरून कष्टारी म्हळ्यार आशिल दुड्ड खंयचे वायट करची नाका तांणी कशें की कष्ट बघून आमकां एक प्लॅटफॉर्म कोण दवरला ते सिक्युर्ड आसा आमी ते खंयचे आपणातिले आजीकय ते कसलेय आमी आपणातिले एक सायड बाय सायड एक संध्या फ्रेश म्हूण एक फर्म कोरून ते होलसेलाकय ते रिटेलाकय दोन्हीकय सपोर्ट करची तसले एक युनिट अशी करून त्या पॅकेजिंग अँड पॅकेट रिपॅकिंग करून ताका हांव सपोर्ट करता चपकली सो स्टेप बाय ताका सपोर्ट येता आयल्या फर्स्ट मस्त ताका प्लस मायनस प्लस जाईल म्हळ्यार लिस्ट मार्जिन मॅम एक्चुअली आमगेल ग्रोसरी शॉप म्हळ्यार बाकी शॉपा वरी न्हय आमगेल्या तंतू हार्डली म्हळ्यार एक साखरेची बॅग आमी 50 kg विकली म्हळ्यार तुका मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 20 to 25 रुपीज मेळू पुरो पुराय वचून तंतू
तू पॅकेजिंग करता म्हणतना तुका आमगेल्या रिटेल काउंटरान कशी असता म्हळ्यार मॅक्झिमम म्हळ्यार 4 रुपीज मार्जिन 6-7 रुपीज एक्सपेक्टेशन करूक ना लागीच्या तो 8 आनी 2 विकता 50 पैसे दोन विकता 4 आनी 2 विकता त्याची मेंटॅलिटी रस्ताची सो तू पॅकेट इंट्रोड्यूस करची म्हळ्यार त्या तितले बारीक कष्टा काम म्हळ्यार एक प्लास्टिकाक आमकां 1.5 रुपये पडटा मेलची 1.5 रुपये तंतू गेली नव्हे म्हण म्हाका फर्स्ट क्वेश्चन मेलची 1.5 रुपये बट म्हाका मिगेल कस्टमरान म्हळ्यार देव म्हणयता तांणी म्हाका सपोर्ट केला एक दोन्हीचे म्हाका मिगेल स्टाफान सपोर्ट केला स्टाफाक मस्त यूज जाल्ले पॅकेट्स सो सण 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 करता 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 वता 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 कसं म्हणता म्हळ्यार चॅलेंजेस आशिल्ले पुरा जनाक कळले हे आमकां अगत्य आसा आमकां जावप का म्हणून सो तितले ताई मस्त स्ट्रगल केले म्हळ्यार कसं हे पुराय वर्डीक जाली तशी सुरू केला की ಸ್ವಲ್ಪ वर्डीक जाल्यार एक 2-3 महिन्यान हांव वांगडी आयल्या हो 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 पळय हाका कारणच मिगेल माव म्हणयत म्हळ्यार म्हाका हांव म्हणलें न्हू पुरो दुखून हांव एक पोकरीशी एक नमन्याची म्हाका नुत बसचे जायना घर कडेन मागीर आमगेले एक कंपाउंडान तू घर आनी अंगड जाल्या निमित्त म्हाका कंपाउंडा दुखून भायर वचचे अगत्य पडलें सो तुका बोर जाता जाल्यार अंगडी येवन बैस म्हणलेलीची सो आजीक हांव ना दोग जन चेल्ल्या एक चिल्ली सो आजीक हांव हांगा येवन बैसल्या म्हळ्यार मेजर कारण कसं म्हळ्यार मिगेले ह्या कडेन दुखून दिल्लेले अण्णामान दिल्लेले एक संस्कारू ते कडच्यान मिगेल मावान आनी मायन घरा दुखून कंप्लीट फॅमिली सपोर्ट आशिल्ले निमित्त आज हांव हांगा येवन बैसल्या म्हणून म्हणयत व्हेरी गुड सो मस्त ट्रेन केलं तांणी खंय थंय म्हळ्यार म्हाका दुड्ड बंडल करूं कळनाशिल्लें दुड्ड बंडल कर म्हळ्यार आमी फुल ओट्टू अट्टी करता तशी न्ही 100 नोट 50 100 नोट त्या दवरचे अँगल थंय दुखून म्हाका तांणी ट्रेन केलेले खन्नाय म्हणता आशिल्ली तांणी म्हाका तू कसले करी 10 पैसे प्रॉफिट उणे असो क्वालिटी उणी करनाका परफेक्ट एक दोन्हीचे आजी कसं कोण दवरला त्या वरयाची त्या कळून घेऊ नाकाची नवी कसं की करतो म्हणून सांगून आशिल कळून घेवच्या ना तू नवी करी कसं जेलं करी हांव तुका सपोर्ट करता एक साइड विंगड कोण दिता सो हक्क फुल्ल म्हाका सपोर्ट केलो मिगेल बामणान म्हळ्यार तितले सुलभ ना म्हणून आमी एक कसले एक स्टार्ट करता म्हळ्यार तुमकां लिगली मस्त टायपाचे आमकां कानून येता फॅक्टरी आमगेल फुडाचे संबंध पडलेले म्हणतना मस्त आनीक चड आनीक चड येता पंचायत लायसन्स मोडा ऍक्ट 9/11 टाउन बँक तुमगेले टाउन हे खंयचे प्लॅनिंग सो असल मस्त पुराके म्हाका सपोर्ट केलो मिगेल बामणान FSSA लायसन्स खंय थंय म्हळ्यार फर्स्ट पॅकेट करतना मिगेल मावान म्हणची पुरो आमकां जाय वे म्हणून सो एक दिवस कसं जाली म्हळ्यार त्या पॅकेट दिता 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 खुशी जाल्ले आमकां कस्टमरान मागीर नेक्स्ट स्टेप कशी केली म्हळ्यार पॅकेट इल्वा म्हणून निंबूच्या स्टार्ट केलें एक दिवस कसं की मिगेल पॅकेट मिसिंग जाता ना आमकां ह्या नाका आमी पाय येताचे आमकां पॅकेटच जाय म्हणल्यार सो थंय चिके मिगेल कॉलर वयर गेलेलो वरी जालता गेरेद्रा म्हळ्यार एक सपोर्ट मेळ्ळा वरी जाल म्हाका तांगेले एक विश्वास मेळ्ळा सो त्या मेळ्ळी कुडले मिगेल मावान म्हळ्यार तू हे पुरे करता वय जाल्यार हक्क तू कसले लायसन्स कानून प्रकार घाल न्ही पॅकेट कोण सील करता कानून आसा फर्स्ट तुगेल बामणाला निमगी वस तागेले सांग कसं पुरे जाव का म्हणून हांव वचून मागीर उगूर मिगेल बामणाला म्हणलें शेशी मम्मान म्हणलें म्हाका एक मेळ्ळेले लॉटरी म्हाका एक कोण दियाची म्हळ्यार तांणी सायड बाय सायड परमिशन बट हांव ताजी मागशी कितली वत्ता कितली इंटरेस्ट दिता पळोवया म्हणून मिगेले बामून राखून आशिल्लो म्हळ्यार कोण जाता मागीर वायट करूनच पळय म्हणून सो मिगेले एक आशिल्लो मात आशिल्लो दुड्ड वायट करूनच कसं की एक करू वत म्हणून सांगून आनी कडेन कसले कळून घेवचे नज म्हळ्यार आमी कसले करची व्हड विशय न्ही एक दोनीन तू मस्त जन आसताची सगळ्यांक ओट्टू घेवन वतना मिगेल निमित्त कसले एक प्रॉब्लेम जावन कोणाकय ते डॅमेज जावच्या नज म्हणून आज ताय हांव त्या दोणी तशी राखून आसा म्हळ्यार म्हणता म्हळ्यार डॅमेज जावच्या नज कसं की हांव एक नवी करू वचून असू पुरो म्हळ्यार मिगेल इंटेन्शन चांग असू पुरो त्या फर्मा खातीर म्हूण कोण असू काही पुरो चांग जातना कसले कोणे कसले म्हणच खंय एक वायट जाल्ले म्हूण जाल्यार आमगेर कडेन आशिल्ले तितले फॅमिली बुडील वरी जाता म्हळ्यार पुरो जाल्यार कितें लगाव जाता पळय ते जावच्या नज म्हणल्या खातीर मागीर बारी त्या कानून प्रकार कसं जावं त्या पुरा हानी पळोवन घेतले ताका त्यावेळी मागीर म्हणलें आमी लोनू काण करुया म्हणून इथे म्हळ्यार एक जबाबदारी असता ते लोन भर का आमी ते काम कर का आमी ताजी मागशी पडताची सो हांव खंयचे दुड्डू खंयच्याक हांव दुड्डू कसं म्हणटा म्हळ्यार
फर्मा दुड्डदो मावाल दुड्डदो मिगेल बमणाल दुड्डदो मिगेल अन्नाल दुड्डदो अम्माल आज हांव कोणाले दुड्ड आपणतिले म्हळ्यार मिगेल वाळडीक जेतानी हांव मिगेल अन्नाला आनी अम्माला म्हळ्यार तितलेची हाना चांग चल्ल पळोवन तूं दितस जाल्यार एक मिगेल कंडिशन तूं रीण कोन्न म्हाका दिवचानच सान करकी होड करकी त्या विंगड विषय इत्ता म्हळ्यार रीण हांव वत्तर तूं रिणार पडूनच करेक्ट सो हंगय कसं म्हळ्यार ते रीण बर कदले कितले कष्ट आस म्हूण म्हाका गोतस बट आज मिगेल संध्या फ्रेश म्हळ्यार कसं ब्रँड आस पळय ते कोणाले एक अंतू ना ते हंगाना बँका देखून लोन काडला बँका लोन भरला ते आज आमकां पोसतस सो जल्लाल चेडू दुखून डिग्री ताई आमकां पळोवच्या कश्ट जावच्या पोर एक चेडू वांक तितले ते आमी इन्वेस्टमेंट करता वचूं खाजें मागीर ते चेडू आमकां पळयता मध्यान तू एक्सपेक्ट करूनच कसलेय एक्सपेक्ट करूं ते वतच सुखात आमी चेडू शिकयतच ताची अल्टिमेट तो चेडू सांगतस आमा मिगेल डिग्री जाल्यार MBA करता सम करी MBA जे तर आपास म्हणतो तो म्हाका ताजे वैल शिकू का करी बट एट द एंड म्हणटन तुगेलें आतां कसं तू खंयची कॉलेजा शिकला तू कसं शिकला तू कशी शिकला तशी त्या ब्रँडाक हांव ताका क्वॉलिटी वायज ताका क्वॉलिटी वायज पॅकेट्स क्वॉलिटी वायज आयटम्स फ्रेश आयटम्स तशी मेंटेन कोन्न येयल्या आज म्हाका एक मनीस संध्या म्हूण आपयत म्हूण म्हणला म्हूण जाल्यार ताजी तितली खुशी खंयचेय ना ते संध्या म्हण तुमगेल अंगडी नाव संध्या न्हू संध्या ट्रेडर्स नाव कशें येयलें संध्या ट्रेडर्स म्हूण आमगेल पूड दुकून आशिल्लें नांवाची, हांगा पूड दुकून त्या हा, मिगेल नंदेल नांव एक्चुअली त्या नंदेल नांव संध्या म्हणूची सो मिगेल वाळडी जॉर्ज पूड दुकून ते संध्या ट्रेडर्स म्हणून आसा रिटेल काउंटर सो हांव कसं केलें म्हळ्यार लायक गुडविल आसा आनीक नांवार करच्याक कसले प्रॉब्लेम ना बट आमी कसं म्हळ्यार आपास कसं म्हणटाची पूरा स्टार्ट करता पुरे नवे स्टार्ट करता जाता GST नंबर न घेवका तातून वॅट आशिल्ल्या मागीर हांव लायसन्स आपास ट्रेडिंग लायसन्स विंगड घेवका बट मिगेल इंटेन्शन कसं आशिल्लें म्हळ्यार मिगेल कसं करता म्हूण हांव वचन संस्थेक कसं यूज जाता एक्झॅक्टली मिगेलें म्हूण हांव करूं ते स्वार्थ मिगेल आशिल्ले जाल्यार हांव ते संध्या ब्रँड करूंक वचन आशिल्लें हांव विंगडन हांव ब्रँड कोन्न भायर येता आशिल्लें बट मिगेल आजी काही जाल्यार मिगेल कसं म्हळ्यार मावानी ते कसं केल्ला संस्थे पाय खंय संधी आसा ते मिगेल मावाल्या म्हूण जावक आज मिगेल आमगेल अंगडी दुखून साखर वच्चा पुरो तांदूळ वच्चा पुरो दाळी वच्चा पुरो ते दाळी साखर पुरा अंगडी दुखून येता त्या ब्रँडाचे पाय त्या अंगडीन मिगेल अंगडी सामान वत म्हूण म्हाका कळना बट आज तुमी खंयचे अंगडी वच्चाची दाळी दो असा खंयचे एक मसाला आयटम दो खंयचे एक संधी आसा म्हळ्यार तो आमगेल कस्टमर म्हूण सो मिगेल कसं म्हळ्यार कसं केल्ला ते चंद मुखार सुका आनीक एक 50 वर्सां कसले डॅमेज जावच्या नज आमगेल बिझनेस करना स्टक जावच्या नज या हांग राबू नज आनीकल्याक आमी पार्किंगाक अवकाश दिवच्या नज पाय आनीकल्यान येवन व्यार केली म्हूण जाल्यार आमी मागीर तांकां ब्लेम करूं जाल्यार सो मिगेल पूड दुखून कशी म्हळ्यार चुकी जाल्यार आमगेल निमिताची चांग जाल्यार आमी ते स्ट्रगल कोन्न केला म्हळ्यार आनीकल्यान निमित जाय न्ही म्हणून प्रश्न न्ही आमी ताजी मागशी केल्यार ते चांग जाता तशी आनीकल्यान येवन पाय तो आयलो व्यार दवरलो आमकां व्यार ना ह्या पुरो आमी केन्नाय उलोवचे कॉम्पिटिशन केन्नाय आशिल्लेच आनीकल्यान आयला मात्र आमी समज स्पोर्टिनेसार आसताची नाजाल्यार आमी न्हिदा पडल्यावर आसताची ओटू जाता आनी आमी चिकेची विलिंगनेसारी आसताची त्यांच्यात तुगेले गुणमट्ट आणि ग्राहकाले विश्वास घेऊन तुम्ही मुखार वता असाची वय म्हळ्यार म्हाका फर्स्ट कसं जावक आशिल्लें म्हळ्यार ग्राहकाक सॅटिस्फायड करचेची आशिल्लें आतां हांव दाळी कोर न्हू ह्या दाळी बारी लायक आसा ह्या बादाम लायक आसा मिगेल खातीर हांव ते विकतना म्हाका फर्स्ट कसं जावका ग्राहक जावका सो ग्राहकान तूं कशी आसता म्हळ्यार म्हाका मस्त चॅलेंजस तुमकां एक बादाम म्हणलें की आमी फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये बादाम व्हरतलो एक ग्राहक आसा 800 रुपये व्हरतलो एक ग्राहक आसता आमी दोग जाणांकी आमी सॅटिस्फायड करता आ बरी 900 रुपयाची घेवन बसल्यार ते एक 20% कस्टमर आसला मिगेल 80% कस्टमर आसता जाल्यार मिगेल चॅलेंजस कसं म्हळ्यार ते 80% टू 20% आहा न्हू 100% करची तसले सो मिगेल अंगडीन फर्स्ट पळय कशें आशिल्लें म्हळ्यार एक वेरायटीचे फॉर एग्जाम्पल म्हाका आनी मिगेल बामणा एक दीस उतर खंयचे टायपार जाला म्हळ्यार तूं हळ्ळल अलसंडे बी एक 130 पडता तूं 140 विकतस ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೋನ್ 130 ಸೋನು 110 ವರ್ತಲ್ ಅಂಗನಾಚಿ ಮಮ್ಮಳಲಚಿ ताका हांव म्हणलें एक बॅग हाडलें पॅकेट कोन्न पळोवया जन खंयची यूज करता आमी कोरया
सम म्हणाली जायत वरलार कसं करतं वरला काय वड नाही आम्ही घरकड थोडे दिवस वालसंडे बी याची उपकर या पर कोण खाली कोरया ना आमगे लागी आमगे स्टाफ आम कॅन्टीन आसा असो कोण खावया आमकां जाय ना जाल्यार ते ड्रॉप कोरया जात जाल्यार मुखार सुया म्हणून तुम्ही सांगला नमगे स्नाची आज 110 रुपयाची वच्चे 20 बॅग जाल्यार 130 रुपयाचे आमगेल काउंटर वतना ಇವನ್ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಅನೇಕ ಅಂಗಡಿ ಸಮೇತ ಆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಅಲ್ಸೆಂಡೆ ಬಿ ಕೊಡಿ म्हणताची ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ म्हळ्यार आमकां ते मेजर आमगेल आशिल्ले चॅलेंजेस केलो पुराय आजी तशीची बादाम हांव कसं करता म्हळ्यार 800 रुपीज 700 रुपीज पॅकेट स्टाईल विंगड पिलो पॅकेट 9 म्हळ्यार आमगे स्टाफाक कळका पळय सो 900 अबोव प्रीमियम क्वालिटी येता ते आमगे ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೌಚರ್ येता ಸೊ ಆಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಸ ಮಂತ್ ಮಳಾರಿ ಇದು 800 ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 600 ಇದು ಉಂಟು 600 रुपीज ಮಿಗೆಲಾಗಿ 800 रुपीज 900 रुपीज टोटली कसं म्हळ्यार ग्रेडिंग असता सायझिंग ग्रेडिंग प्लस तांतू पळय आमी सांगून दिता तांतू ऑयल गील पुरे काण वरल तुमकां बादाम मेळचे ताजे बदला नेलकडले बी खायची म्हणता हांव ते येद्र आसल्यार सो तो एक वडा म्हणता सम एक वडा म्हाका ते प्रीमियम दियाची म्हणून बट नेक्स्ट दुखून तो म्हणता म्हाका प्रीमियम दी म्हणता ताका ते खावन यूज कोण करता या 5 काउच कडेन तान 2 खाल्ला पुरो या 5 काउच कडेन तान 2 खाल्ला पुरो सो आमी कसं जात म्हळ्यार आमी ग्राहकाला एक ಸ್ವಲ್ಪ कम्युनिकेशन करका जाता मार्केटिंग करका जाता नाही या पुरा तुका शिकूक जाल्यार बिझनेस इन डिप्लोमा इन बिझनेस मिगेले ऍक्च्युली हांव सेक्रेटरियल प्रॅक्टीस केलेले डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल प्रॅक्टीस सो हांव चिकेची मिगेले स्कूल स्टार्टिंग केन्ना जाल्या निमित्त आम्ही आमची गेलेले स्कूला शिकेल निमित्त आम्ही एक नमने कसं म्हणताची वडील वातावरण पळय ते कम्युनिकेशन करून म्हाका मस्त सुलभ जालें तशीच टच अप जालें मिगेले डिप्लोमान तू 10 सब्जेक्ट आशिल्ले सो 10 सब्जेक्ट डिप्लोमा ते हांव WPT केलेले विमेन्स पॉलिटेक्निक म्हणून मंगळुरांत वय सो ते तांतू मस्त यूज आहे पडले मस्त यूज यूज पडले तांतू कसं जालें म्हळ्यार कसं ते सेक्रेटरियल प्रॅक्टीस केलं हांगा मिगेल बामणाल सेक्रेटरी जाल्यार वरी जालें एक्झॅक्टली सो आतां म्हळ्यार खंयचे आयटम आमकां कशें हाडोवका तूं एक सेक्रेटरी म्हळ्यार कशी म्हळ्यार एक पर्सनल सेक्रेटरी म्हळ्यार तांगेल प्रति एक आमी डॉक्युमेंटरी दवरका पायक कितले गटे अपॉइंटमेंट पायक तूं कसं करका खंयची कशी करका म्हणून प्लॅनिंग सो ह्या पुरे हांव मिगेल बिझनेसाक यूज केले सो हांव मागीर कसं म्हळ्यार म्हाका एक मस्त खुशी कसं म्हळ्यार हांव मिगेल चेडूआ लागीं दवो कोणा लागीं ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯಲೆ ಚಲ ಮಸ್ತ್ ಮಿಂಗಲ್ ಜಾವ್ಚ ಇತ್ತೆ म्हळ्यार तांकां टेक्नॉलॉजी मस्त ಗೊತ್ತಸ್ತ आता फॉर एक्झाम्पल आता आमकां शिकूक सुमार मेळटा आमकां तांगेला शिकूक सुलभ जाता तांणी शिकोवन दिताचे आमकां आमी हॉड्डांक गेल्या निमगेल्या रे ते करी तुका कळत पळ्या तुमची शिक तुची सीक तुची वाजी वाजून पळ्या म्हणून चेडवाला निमगेल कुडले कॉलेज स्टुडंट्स तांणी पुरे कसं करता म्हणून आमकां सांगून दिताची परफेक्ट सो तांगे लागीं ಸ್ವಲ್ಪ टच अप पुरे घेतल्या या पॅकेट्सा विशयी मागीर मिगेल फ्रेंड सर्कल तशी म्हणाल बरी कॉलेजा शिकेल स्कूला शिकेल फ्रेंड सर्कल तांकां पुऱ्या कॉलेजा अशी कॉल करून निमगिल्या पॅकेट्स करकदला कशी करका रे अशी अशी डिझायन्स करकदला कसं करका तो पुरो मिगेला म्हणलो अशी अशी ताका प्लास्टिक्स येता रोटो पॅक म्हणताची सो रोटो पॅक खंय कोण दिताची म्हाका कसले डिझायन करका सो डिझायन करकदला तुका सिलिंडर करका ताका म्हाका एक्चुअली म्हणकदला रे आय एम झिरो नॉलेज ऑफ इट हांव खंयचे MBA कर मार्केटिंग कर गेट इनटू दॅट तांतू गेली शिवाय म्हाका कळटा म्हाका दिसलें MBA करी तू कसले करी असल तुका अनुभव आयला मात प्रॅक्टिकल तुका यूज जावचें परफेक्ट मागीर आमी कदनाय गोत्ता म्हूण आमी शिकता पळय तर मस्त शिकू जाता आमकां गोत्तसा म्हूण आमी चमकल आमकां शिकूक जाय ब्लँक असला रे ऍक्सेप्ट जाता तितले भितर हांव हांगेला म्हणल्यार इथे अशी अशी रोटो पॅक करतले क्लास सकय ताका पळयावे आमी हांव वचून उलयतना मस्त जनान कसं म्हणली म्हळ्यार इतली टन्न करका म्हणल्यार तितली टन्न केल्ली म्हूण जाल्यार आमगेले इन्व्हेस्टमेंटाक पावना मागीर आमगेल पळय कोथंबरीक एक सायज जाल्यार जिऱ्याक एक सायज आसा जिऱ्या एक सायज आसा म्हूण जाल्यार सासमा एक सायज आसा इथे या पुरे तुमकां जावची वचविल्यावर न्ही आमी गेली इतल्या बसून स्केल या पुरे घेवन बसता म्हाका 1-2 दिवस म्हणटाक तुम्ही मंगळुरा पेटोवका जेता म्हळ्यार ते दुखून मंगळुरा आयली मिगेल हांगा लेक्चरर्स जाला पुरा शिची केलो पुरे निमगिला ताजे विशय तांणी म्हणलेली तू अमकीत असेल जनाला पुरे निमगी म्हणलेलीची सो हांव हांगा बिग बाजार डिप्लोमा लेक्चरर्स नाही म्हाका म्हळ्यार कसं गोसवा आजी के म्हाका स्कूल लायफात दुखून डिप्लोमा लेक्चरर्स ते मिगेल टचार आसाची हांव तांगेला उलयता आसता नेक्स्ट जनरेशन ते कोण टीचर्स येयला लेक्चरर्स तांगी मेलताची मागीर तांणी ते सिकील
चेडू हम्म, आतां विंगड कडेन वचून सेटल जालेलो आसाची हम्म, सो एकलो तांतू म्हाका सुपर मार्केटांतू एक लायक CEO जावन एकलो आसा म्हगेल फ्रेंड हम्म, सो हांव ताका कॉल कोन्न निमगुचें पळय मारया हांग वतन मैद ह्या पॅकेट आसा हम्म, हांव बाळिगा स्टोरा देखून एक मैद हाडलें ताजी सायज विंगड आसा हम्म, हाजी सायज ताका तो म्हणलो तूं तशें कर नाका हम्म, तूं एक सायज युनिफॉर्म कोन्न घे ताका एक मशीना एक कॉलर म्हूण येता कॉलर सायजाक तूं युनिफॉर्म म्हूण घे तांतू खंयची पुरो जाता वता त्याची सायज घे मागीर डिझायन तूं सेट करी हा. 1/2 kg एक कॉलर तो म्हणाल तुगे शर्ट कशी असता हम्म. एल एक्सेल हम्म, तशीची वय, या वय, वे तुका वय. तशीची कॉलर पुराय आसा तू पळया हम्म. 1/4 kg म्हणटाना सायज वायट सांज. जावच्यानच जा वय, तुका अशी जावन अशी म्हळ्यार बरी अशी सपूर जेवच्यानच जा वय. रेक्टेंगल येवच्यानच जा वय, वय. स्क्वेअर येवच्यानच जा ते चंद दिसुका पळय हम्म. तू कशी जाता म्हणून म्हळ्यार हांव पुराय पॅकेट घेवन येयली घरकड सोवे पावस म्हाका हम्म, या पुरा आमगेल्या अंगडी नातील तू घेवन येयल्या वे कस्सला या पुरा घेवन येयल्या हम्म, मेल बामणाले सो मावाले सो मागीर आपास बेतून हांव म्हगेल्या अंगडीक घालची वचून वय, म्हळ्यार तांकां वय, गोत ना हांव आजी म्हापशी कसं पुराय करतस कसं वय, म्हळ्यार वय. तांकां कसं जालां म्हळ्यार तांगेल वर्क ऑलमोस्ट 8 o'clock देखून नाईट 8 o'clock ते फुल जाल्ला ते हम्म, हम्म. हक्क माती यांग तेंच्यांचो घेवच्या तयार जायना ना. वय, म्हाका तांगेल घेतली म्हूण जाल्यार म्हाका हें करूं जायना वय, सो हांव वय. तांगेलाक हात घालनी तांणी मिगेलाक हात घालनी बट हम्म, एक कसं आशिल्लें म्हळ्यार मागीर मागीर चॅलेंज आसा सांगतान पॅकेट येवका म्हूण हा. पॅकेट्स येता येता मागीर म्हगेल बामणान पळयलें या मागीर आतान करची विल्यावर जायना म्हणून मेशिनरी मेशिनरीज घेवच्या हांव सादां म्हणटा एक मशीन घेयाची म्हणल्यार सो तांणी एक वेळा हांगा हरिद्वाराचे आमकां लिलेची सो ते वतना डायरेक्ट फरीदाबादा वचून मेशीन पळोवन ग्रेट. मेशीन पळोवन घेवन हाडतना बद हा. म्हाका शॉक हांव म्हणलें तुमी इतलो व्हड मेशीन हाडला वय म्हाका मेशीन रन करूं कळना म्हणल्यार आनी आमकां प्रोडक्शन कांय व्हड ना गो ते सेल येता ताजीतल्याक तू पळय ताका मशीन हाडटले लागीं तू सीक म्हळ्यार सो हांव म्हणचे तुमगेले CEO म्हणचे हांव लास्ट मेकॅनिकल जाल्ली इत्या म्हळ्यार मशीन तुमकां रन करूं कळनी जाल्यार तुमी मागीर आनीकले शिकोवचे जायना सो आज हांव मशीन रन करूंक शिकली म्हगेले मशीन दिलेलो मनीस ताका कसले डाऊट असलो म्हाका कॉल करूं आसता असल आयटम तांतू जात म्हूण पुरा निमोवचे आसा सो ते मशीन स्टार्ट केल्ले वारा 2 दिवस आमगेले मशीन स्टार्ट जाता आशिल्लें 3 दिवस ना आशिल्लें सो हांव कसं केलें इंट्रोड्यूस विंगड आयटम केले ताका कोण 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 आज म्हगेले मशीन सकाळी 7 गंटे स्टार्ट जाला सांजे 7 गंटे आसा नाईट करूं गेल्यार हांव विंगड जेन्ना जॉब वर घेतल्यार आतां म्हाका वर्क आसा बट म्हाका ते जाग पावतना आतां म्हळ्यार तितले ताई आमी करता बिझी आसाचे आमी तितले ताई करताच आमकां सो म्हाका सिकील म्हगेल डिप्लोमा मस्त यूज जालें तांतू म्हाका ई कॉमर्स आशिल्लें सो ई कॉमर्स नॉलेज आशिल्ले निमित्त म्हाका ई कॉमर्सान तांतू म्हाका मस्त यूज जाल्लें मागीर म्हाका टॅली म्हगेल सॉफ्टवेअर तांतू म्हगेल शिकून जालें निमित्त अकाउंट्स नॉलेज म्हाका एनी टायम वचून कंप्युटर बेसली कुडले आतां कसले वर्ष नवी जावन आसा पुरो अपग्रेड जावन आसा पुरो बट बेजीक ते स्टार्टिंग आमी सिकील निमित्त म्हाका ते लायक जालें ते यूज जालें तांतू दोनीचे शॉर्ट हँडांनी आशिल्ले तांतू सो सेक्रेटरीला सो म्हाका ते एक म्हणटा पळय पाय कसं जावका परा कसं जावका ते म्हाका आजी ते लिस्ट कोण दवरूक म्हळ्यार आमकां एक 10 दिवस नंतर कसं जावका ते म्हाका कळलें मागीर तांतू एक कंपनीन तूं कसं म्हळ्यार प्रोडक्शन म्हूण एक आशिल्लें म्हाका सो म्हाका तांतू मस्त टच जालें तें कॉस्टिंग काडूक पॅकिंग कॉस्ट ताजे तशें जाल्या निमित्त देवाल देन कसं म्हणटाची पुराय जन सपोर्टय मेळ्ळें इतले पुरो जेतांचे रुडू हांगा पुराय वय हांव स्टार्ट करतना म्हगेले पुत्ताक 1.5 वर्स वय 1.5 वर्स दुवेक म्हळ्यार तांकां 1 वर्सा डिफरन्स 2.5 वर्स सो ताका हांव प्ले स्कुला घालनी तिका 3 वर्स म्हणटना म्हळ्यार हांव बाळांत येशील सो मागीर ती घरकडे बोर्ड जाता तिका हांव प्ले स्कुला वत सोडू वत म्हणटना हांणी रोडू सुरू केलें हांव हाका लोटू वता सो ताका हांव घालता आशिल्लें मागीर घरकडे माय पुरा जन आशिल्ले निमित्त आनी म्हगेलो स्टाफ तांणी आनी म्हणून ते चेडूंक कसं जालीच म्हळ्यार अंगडी वातावरणान तूं व्हड जावन न्हू आजी म्हाका व्हड सपोर्ट बामणाले घरतुलेले पुराय जनाल पशी म्हाका व्हड सपोर्ट अशें म्हगेल चेडू आले म्हणीत इत्या म्हळ्यार ते सान दुखून तांणी तांतू आशिल्लो तो म्हगेल म्हाका येवत ताणें हांव ताका घेवन वचचें पुराय कडेन वतना हांव आजी ना म्हूण जाल्यार तांणी हँडल करताची तांकां प्रॅक्टिकली नॉलेजय मेळ्ळें पुराय जनाल ओटू मिंगल जाल्लो घरतुलेले ओटू मिंगल जाली वेरी गुड लायक विषय आतां आमी तुमगेले अवॉर्डाचे जर्नी कशी जाली म्हण मस्त अवॉर्ड मेळ्ळेले आसा वय हें पुरो कशी साध्य जाल्लें म्हण एक सांगता एक्चुअली मॅम म्हाका अवॉर्ड म्हळ्यार विशय म्हगेल स्वप्नांतू ना आशिल्लें
ते अवॉर्ड म्हळ्यार विशयूय म्हाका गोतू ना. हांव कसं म्हळ्यार मुगेलें वर्क करता आसता. सो वर्क करता गेल्ली त्या भायर ही कशी प्रचार जाल्ला, मुगेल ते संध्या ब्रँड कशी प्रचार जाल्ले, हांव त्या विशयान तो आजीकय ना कसले ना. मुगेल आजीके मात ते अशी याची सकाळची मुगेल रुटीन शॉप वच्चे, ते कसं स्टॉक खाल जाला पळोवचे, कसं ऑर्डर दिवका म्हूण पळोवचे, कसं प्रोडक्शन घालका म्हूण पळोवचे, होलसेल सेक्शन कसं नीडेड आसा, रिटेल काउंटर कसं नीड आसा. इन्वॉल्वड इन युअर वर्क. खंडित कोणा खंयची पर्चेस जाला, सो कितली ड्युरेशनार कोणा पेमेंट करू आसा. सो चेस गेम टाईप डेली एक चेस बोर्ड घेऊन बशील वरीची म्हळ्यार त्या तितले एक एक सेकंड म्हाका वेस्ट करू जायना. मुगेल एक एक सेकंड तितली इम्पॉर्टंट म्हळ्यार तू 5 निमिष वेस्ट केली म्हण जाल्यार 5 निमिष जावची तसले काम आमगेल गेले 5 निमिष. सो सडन जावन म्हाका मंत्रालय देखून परिमळ प्रशस्ती म्हणून एक अवॉर्ड येयला. सो मंत्रालय देवस्थाना देखून तांणी एक परिमळ प्रशस्ती म्हणून दिताची विमेन एंटरप्रिन्युराक. म्हळ्यार चड बायल मनशान काम दिवन बायल मनशान रूल करतसले एक संस्थी जावका म्हणून. म्हाका गोत नासली मुगेल बामणान ते एप्लिकेशन घाल्ले. तांगे सर्टन क्वेश्चन्स आशिल्ले, ताका पुरो आन्सर केले, ते आमगेल सिलेक्ट जाल्ले. सो म्हाका कितले ते खुशी म्हळ्यार एक देवस्थाना वचची योग, दोन्हीचे ते मुगेल होल टर्निंग पॉइंट म्हळ्यार आमी म्हणता पळय हित्तले गिड मद्दल्ला म्हणून म्हणताची. एक आमगेले आमके एक नवणे ते एक नवणे इत्तेले गिड मद्दल्ला, बट ते एक अवॉर्ड मेळ्ळे म्हणतना देवान म्हाका खंय ते टर्निंग पॉइंट केली म्हळ्यार ते पुराय पेपर्सार येयले. ते ब्रँड एक तितले व्हायरल केले, नाव आयले, जनाक ताजे वयरी एक कसं म्हणता म्हळ्यार विश्वास आयले ना. आमगे कसं की आमगेले गांवांत जात्त आसा म्हणून. सो भायली गांवांत ते मस्त कळल्या, व्हेरी गुड, मस्त कळल्या, सपोर्ट मेळ्ळा. दॅट वॉज अ नॅशनल अवॉर्ड. नॅशनल नाही नॅशनल अवॉर्ड न्ही, नॅशनल अवॉर्ड आमकां त्या आनीक मेळ्ळल. वय तुमका म्हाका म्हळ्यार म्हाका ते खंयचे अवॉर्ड येद्राकच पळय त्या नॅशनल जो इंटरनॅशनल ह्या एक अवॉर्डच न्हू. इट इज माय टर्निंग पॉइंट म्हणटा. फर्स्ट मेळ्ळलें एक मेळ्ळलें फर्स्ट, बट ते म्हाका मस्त एक्सपिरियन्स दिले लायफांत. लायक पॉझिटिव्हलीची मस्त एक्सपिरियन्स म्हळ्यार जबाबदार म्हळ्यार कसले तितले ते हांव एक चेडूपणा वरी आशिल्ली. ते कदन ताका एक अवॉर्ड मेळ्ळी म्हणटाना मागीर म्हाका ते मस्त जबाबदारी ताचे म्हळ्यार मुगेल खंयचेय प्रोडक्ट जावका जाल्यार मुगेल दोळ्या दुखून पळयना ते प्रोडक्ट जायना. म्हळ्यार एक अवॉर्ड मेळची व्हड विशय न्ही, आमी ते दवरून घेवं, आमी ते जबाबदार म्हळ्यार आमी ते मागीर दवरून घेवका जाता. सो ते तितले व्हायरल जाल्ले, तितले एडवर्टायजमेंट जाल्ले, मस्त जनाक मस्त कॉम्पिटेटर्स आयलीची. तितले ते अनुत आशिल्ली, स्लो आशिल्ली, मस्त कॉम्पिटेटर्स आशिल्लीची. मागीर म्हाका मस्त ऑर्डर्स आयले. हांव बिझी जाल्ली, हांव म्हणलें न्हू हांव सुमार मेळ्ळा न्हू. ताजे नंतर म्हाका कसं जाली म्हळ्यार आमकां टायम्स ऑफ इंडिया तांणी आयलीची इंटरव्यू घेवच्या. अनुपम खेरान दिलेले. वय अनुपम खेरान दिलेले टायम्स ऑफ. तशी उज्ज्वला उद्यमी प्रशस्ती मेळ्ळ्या, तांणी आयलीची आमगेल्या इंटरव्यूक. हांव कसं लेखिल्लें त्याची जाल्लें. म्हाका म्हळ्यार त्यांची मुगेल मावाल गुडवील वयर वर्क आशिल्ले. कसं की आमगेले एक संस्थेन नांव वयर येवका म्हूण आशिल्लें. व्हेरी गुड. सो जर्नी वत आसा. बट मुखार आनी तू बरो खंयचे प्रितीचे तुगेले खंयचे अवॉर्ड्सांत त्याच्या म्हणलो एक परिमळ प्रशस्ती मात्र फर्स्टाचे. मागीर बाकीचे हांव म्हणटा म्हाका प्रितीचे न्हय म्हणलें विशय न्ही. हांव म्हणचे हांव खंयकीय कडेन आशिल्ली, म्हाका एक फर्स्ट गुड दिसिल्ली तांणी कसं की एक चांग केला. खंडीत तुगेल सिब्बंदीक पुराय जनाक या पळय नायकत्व खंडीत. मागीर कसं म्हळ्यार मुगेल स्टाफाक तैताय पळय तांणी एडवर्टायजमेंट करक आशिल्लें ही गोंदू असल एक असं प्रोडक्ट असल एक प्रोडक्ट म्हणून. सो ह्या कदन आयली पळय आमकां ताजे नंतर गांवन तुले ते तुमगेले एक संधी आस न्हू त्या दियाची, तुमगेल संध्या दियाची. सो म्हाका ते देवान एक कसं म्हणताची कंप्लीट टर्निंग पॉइंट करून दिले. व्हेरी गुड. ते तुमकां एक प्रभाव लायक पडलो न्हय. आतां केन्ना एक वैफल्य म्हणून म्हळ्यार लॉस नावें कसले जालेले एक्सपिरियन्स जाला की म्हळ्यार चॅलेंज आयला ऑफकोर्स. खंडीत म्हळ्यार लॉस म्हळ्यार हांव कसं म्हणचे म्हळ्यार बिझनेस म्हणतरी व्यार म्हणतरी
तांचो सवाल प्रॉफिट अँड येता. लॉस सवालू आशिल्ले असता. वय बट वय एक वय वेळा हांव त्याच म्हणल्यार स्टार्टींग दुखून हम्म, मस्त जनान म्हाका एक्सपिरियन्स दिला ताजे विशय मावान दो अन्नान जाल्यार त्या पुराय नाका गो आमकां हम्म, आशिल व्यार आमी मुखार सिला पुरो तसल हम्म, पुराय सांगताना म्हाका म्हळ्यार अशी हांव निमगुचे मालगड्या लागी कसं जाल्ल्या कसं जत्ता त्या पुराय तूं गोतना मरे दी आत्ता आत्ता हाडली म्हूण जाल्यार मागीर मार्केट देंवता तदन त्या पुराय प्रॉब्लेम आम्ही येता पळोवपा कष्ट. आमी पळोवका तूं वय पळय वय मागशी रिटर्न येता केल्लो वेळा आयटम तूं ते वय कशी वय घेता त्या व्हड व्हड कंपनीची पुराय कशी म्हळ्यार ताका तसल इन्शुरन्स पुराय आसता हम्म, ते पुराय आमी करूं जायना ते रिटर्न येयला कसं करता पॅकेट डॅमेज येयला कसं करता वय गोणीन तूं वय बेतून वय वत्ता वय वय सो मेनी वय वय क्वेश्चन्स. वय वय असल मस्त क्वेश्चन्स आयल्या वय हम्म, हांव मागीर कसं म्हळ्यार कोणेय कसलेय म्हणल्यार हांव हम्म, घेता हम्म. एक जबाबदारी घेता. न्ही हांव तांगेलें उत्तर घेता हम्म, कित्याक म्हळ्यार तांणी कशें की एक खंयकी एक प्रॉब्लेमान तूं त्या एक्सपिरियन्सान आमकां सांगताची हम्म, म्हळ्यार एक्चुली मॅम हांव 2 विशय सांगता हम्म, एक लॉ आमकां चांगा सांगता हम्म, एक लॉ त्या सोडी आनी कॅटेगरी असता ते कसं हम्म, म्हळ्यार एक तागेले एक व्यू सेविंगड असता हम्म, मिगेल्या पैसे वैरवच्यानच हम्म, तसले एक कॅटेगरी आसूं पुरो बट हम्म, हांव त्या कॅटेगरी पुरो लिस्ट पडत हांव त्या पुरो हम्म, आलोचना करना हम्म, जाल्यार ताण सांगिले घेता हाण सांगिले घेता हम्म. इत्या म्हळ्यार तांगेले एक्सपिरियन्सान तूं कसलेपणी आमकां लायक मेळनासता सो म्हाका मस्त जाणान म्हणल्यार ते तुमकां साध्य ना पॅकींग बेतून वता बॅग बेतून वता ताजे हम्म, पुराय प्रॉफिट सो हांव कसं करता कॅल्क्युलेट करतनाची म्हाका 50 kg गोण येईल म्हूण जाल्यार फॉर एक्झाम्पल 10 रुपीज प्रोडक्ट 10 into 50 हम्म, डिवायडेड बाय 40 हम्म, 9 करचे हम्म, 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 सो 1 रुपीज ते लॉस जाल्ले आमकां अंतू कवर जाल्ले हम्म. 49 खर्च. वय 49 वय वय कळ्ळें वा वय वय 49 दवरतना ते 1 रुपये 1 kg लॉस आशिल्लो आनी तूं हंतू आयले वय वय ताजे नंतर मिगेल पॅकिंग कॉस्ट घालचे मागीर मिगेले मार्जिन घालचे वय सो मार्जिन लेवल जेदला लिस्ट दवरया फर्स्ट आमी मार्केट करूया फर्स्ट गुड्स विकया हांव एक्झॅक्टली. म्हणचे आतां एक ग्लास ऑफ वॉटर तुका 10 रुपये मेळका तुका एक 7 रुपये हाका पडला म्हूण लेख्या तूं 9 रुपये मेळका म्हूण बसला तुका बसला विकूनच जायना वचना जायना. तूं वय जाय जाल्यार 7 एपतयदा जाल्यार विक फर्स्ट परफेक्ट. तूं पिवन पळया तुका खुशी जाल्ल्या तुका तांतो आरोग्य मेळ्ळें तू पायून कसं म्हणता म्हाका त्यांची त्यांची बिल. उद्दा जाय वय म्हणता वय 6 महिने नंतर खंय दो आमकां मेटिरियला कॉस्ट चडता त्या वय पेपरार येता हम्म. पेट्रोला चडला हक्क चडला हम्म. तदन तूं हाजी ताका एक मोल. 50 रुपये चड करी वय एक जन घेता म्हूण सांगून आमी 2 रुपये चडोवचे काम न्ही यार डिमांड म्हळ्यार येता म्हूण एकवळ आसचे न्ही तो ते कंटिन्यू वचूं कंटिन्युअस आसुका. कंटिन्यू वचूं वय कदन वय तुका ते डिमांडार वता की आमकां वय ताजी वची वॉल्यूम चडल्या कळ्ळें. तदन म्हाका कसं जाता ग्लास हाडची वॉल्यूम चड येता तदन म्हाका ते रेट उणी जाल्ले परफेक्ट 10 ग्लास हाडची कडेन हांव 20 ग्लास हाडटना वय वय म्हाका ते तुगेले रेट उणी जाल्ले सो वय आमी तशी कॉस्टिंग करून सो लॉस जावचे सहज हम्म. ते मस्त घेवन बसनाजे ह्या हम्म. विशयान तूं म्हाका मिगेल बामणान मस्त सपोर्ट केला हम्म. मागीर ही होलसेल रिटेल पुराय आशिल्ली निमित्त वय आनी आमगेल एडजस्ट. कस्टमर आमी लायक रिलेशन दवरून घेतिल्ले निमित्त तांणी आमकां केन्नाय सपोर्ट करताची त्यामुळे आमकां रेट चडत म्हणटनी आमी कस्टमरां सांगताची म्हळ्यार रेट चडत तेल्ला दवो मैदा दवो खंयच्याक एक असाइनमेंट घेवन वचाची म्हणटाची वय वय तशी रेट देंवतले तांणी आमकां हात धरताची वय आनीक कडेन उणेस म्हूण वचनाची वय सो हांव म्हणजे कस्टमरा लागीं आमी कितले लायक रिलेशन दवरून घेता की तितले आमकां लॉस उणो खंडित खंडित व्हेरी नायस व्हेरी नायस. आतां आमगेले उद्यम स्टार्ट करता म्हूण आशिल्ले आमगेले यंगस्टर्सांक तुमगेले सलाह कसो आसा? यंगस्टर्साच्या लागीं हांव कसं सांगची म्हळ्यार आमगे लॅक आमी बरोवया आमी आनीकल्या लॅक बरोवचे बदलाक आमगे लॅक आमी बरोवया तशें म्हळ्यार आमकां एक आनमन आमकां एक एज्युकेशन दिल्लें ते एज्युकेशन आतां खंयच्या लेवला वतास म्हळ्यार 90% डिस्टिंक्शन आशिल्लें 90 येवन रँक ताका मात्र चेडूंक कॉन्सन्ट्रेशन करता तितले शिवाय बरी पुस्तकದ ಹುಳು जावन ताका मात्र मार्क म्हूण वचूं नाकाची एज्युकेशन घेता 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 सामान्य ज्ञानाक येयाची सामान्य ज्ञान आयली कुडले आमी 4 जनाला कम्युनिकेशन करचे व्हेरी 4 जना लोट आमी मिंगल जावचे बरी ट्युशन्स होमवर्क्स बरी स्कूल्स ताक पुरे वचनातील केलो प्रोग्रामाक आमगेल देवस्थाना प्रोग्रामाक आमगेल नॉर्मल खंयचे वालडीक मुंजीक पुराके आमी मिंगल जाताना कोणाल ಒಟ್ಟು मिंगल जाता म्हळ्यार आलोचन करका आतां पाय म्हाका व्यारो हांव चर्ती पळयला व्यारेलेले लोट आसता ना बँकाचे लोट आसता हांव तांगेला निमगीत आसता
कसं नवे नवे फॅसिलिटीज वय आयला कसं फॅसिलिटी आमकां खंयचे बायल मनशां नवी कसले फॅसिलिटी दिला हांवें मोदीन खंयचे लोन्स काडयता आमी वय खंयचे इंटरेस्ट उणे आशिल्लो आतां हांव स्टँड अप इंडिया स्किमांतू काडला म्हणल्यार तुमकां लागीं वय हांव खंयच्याय दुड्डापणातील स्टँड अप इंडिया स्किमांतू म्हाका मिगेल गुडविलाक दिल्लें मिगेल खंयचे प्रॉपर्टी दवरून ताका ते स्किमान त्या स्किमांतू बरी मिगेल गुडवील पळोवन म्हाका दिल्लें वय ताजे नंतर म्हळ्यार मिगेले मायल नांवार आशिल्ले निमित्त संस्थे ताका सिनियर सिटीजनांतू म्हाका मागीर 10% तांतू ह्या मेळ्ळें कसले इंटरेस्ट उणी मेळ्ळें तशी हांव म्हणजे चेडूआ लागीं सामान्य ज्ञान येयाची तूं बिझनेस करता म्हूण जाल्यार सान दुखून ते एक फोकस दवरयाची ताका गुरी दवरयाची हांव खंयचे नमने बिझनेस दवरता त्या बिझनेस करतले लोट मिंगल जायाची जल तितले तागे लायक एक्सपिरियन्स वायट एक्सपिरियन्स घेयाची तुम्ही म्हणल म्हणके लॉस म्हणल म्हणके एक सक्सेसफुल स्टोरी मागशी कितली लॉसाचे एक्सपिरियन्स कितली स्टोरी असताची आम्ही कसं करता म्हळ्यार आम्ही चांग मात्र सांगताची त्याच्या तुमकां तावळ दुखून म्हळ्यार मलगड्यान आमगेला स्टोरी खंयचे येता नाका म्हणून कारण कसले एक आसता आजी आम्ही एक स्थानार येताना पाय मिगेल पुत्तला म्हणता देवा त्या नाका आमकां म्हणता इथे म्हळ्यार म्हाका कसं की तान प्रॉब्लेम जावन लॉस जाल्ला आम्ही सांगता तांकां पळय म्हाका लास्ट टायम हांव ताका हात घालनो अशें लॉस जाल्ला म्हणून तदन ताका अवकाश विंगड रितीर आस म्हूण जाल्यार तो विंगड रितीर आलोचन करता सो प्रति एक सक्सेसफुल स्टोरी मागशी असची असल पुरे स्टोरी ते आम्ही मस्त त्याच घेवन बसल्यार आमी हांव म्हणजे पयली अशी म्हणल म्हणके चड काम करतले लागी चड मिस्टेक जाता काम करना तिला मिस्टेक जाता तो काम करना हांव म्हणजे तू रिस्क घेना तिल मनीशू तो रिस्कान तू पडता लास्ट आम्ही खंयचेय डिसिजन आस पळय चेडूवाला म्हणजे खंयचेय डिसिजन रायट डिसिजन नाही तू कशी म्हणता रायट डिसिजन तर कळता आम्ही डिसिजन घेऊन जाता आम्ही ते राईट करका हा म्हणजे हांव सायन्स घेता सम तू करकाची MBBS चेडू वच्चे सायन्स घेवचे बरोवचे जायना जाल्यार आमी यू टर्न घेवया रे नो यू टर्न म्हळ्यार क्वेश्चन घेवचे कन्नचे लायफान तू आतां हांव म्हाका अशी ड्रीम आसा म्हाका अशी जावका हांव ते करकाची ते करकाची जाल्यार हांव खंयचे टायपाचे पॅटर्नार हांव येवका म्हगे लायफस्टायल म्हूण पळोवका हांव कोणाल वचून मिंगल जावका म्हूण पळोवका हांव नॅरो मायंडेड आशिल्लो वटेर वचनच कोण एकला बेलसीत आस कोण कोणाल वटू आस आमी कोणाल वट आस कोणाल सहवास करता म्हणाल आसता तांगेर आमकां मस्त नॉलेज मेळटा आतां हांव अशीच उलोवच्या गेल्यार मिगेले बामणाल वटा हांव निमित्त आसता हाका ह्या लायसन्स म्हळ्यार कसले ट्रेड लायसन्स शिकुका ट्रेड लायसन्स पॅकिंग करता पॅकिंग लायसन्स मॅन्युफॅक्चरिंग करका तू एकलो कोणकी एकलो सांबारा पिटी पुराय करता म्हणले की ताका मॅन्युफॅक्चरिंग लायसन्स जावका सो ते पुरे आमी ज्ञान घेवका सो चेडूवाला म्हणजे कसं म्हळ्यार आमी कसे की एक पुस्तक वाजित आसाची त्या पुस्तकांतू आनी प्रॅक्टिकली दोन्ही डिफरंट नॉलेज ते दोन्ही विंगड असता बट शिकतना आमकां शिकयताची त्याची 1+1 2 त्या पुरो आमकां तांतू शिकू जाता 2+2 4 प्रॅक्टिकलांत आमकां कसं जावका त्या एक्सपिरियन्स आशिल्ल्या लोट आमी मिंगल जावका पाय तू एक लायक डॉक्टर जावका जाल्यार खंयचे डॉक्टर जावका त्या डॉक्टराला वचून उलोवचे सीए जावका आतां मिगेल दुवेका हांव कॉमर्स लायन घेतला कॉमर्स लायन घेवन जाता तरी हांव एक 2-3 CA वट बेसयल्या म्हळ्यार तूं निमगी तुका CA जावका तू CA लायन तुका विंगड लायन नाका म्हाका CA लायन जावका तू CA जाल्यार 3 जनाला निमगी हांव कशी फाउंडेशन बरोवका हांव कशी पेपर्स क्लियर करका कदन कदन त्या एग्जाम्स येता खंयचे खंयचे मार्चा कदन येता मेन तू ती ते पुरे घेवन ती फुल्ल हांव ताजी एक स्टडी करेल्या लायक CA ऑफिसा वचून तिका ताजी माहिती दिल्या आतां ती तिगेलीतल्या मुखार शिकता फर्स्ट इयर PU ती मिगेला पयर म्हणलें आमा फाउंडेशन एग्जाम मार्च आनी जुलायंत आसा खंय मिगेल एग्जाम मेन तू जाता सेकंड PU चे सो हांव कॉलेजांत म्हळ्यार हांव म्हणजे आमी तांकां गायड दिवका चेडूवांक मुखारवची काम तांगेल काम आनी ते चेडूवान कसं करका म्हळ्यार तांकां कसले करका म्हणून इंटरेस्ट आस म्हूण जाल्यार आजी विशयांतू आमगेल जन कोण आसा
मामा अशेशी करका म्हणलेकला ताजी मेशिनरीज काही मेळता वय वय हांव बा कशी कोरेत वय नाका मिगेलावरी अनुभव कोणे घेवका अनुभव घेवका मिगेलावरी कोणाके पॅकिंग युनिट करका जाल्यार इमिडिएट म्हाका कॉल कोरेत ताजी मेशिनरीज काही मेळता हांव काही लोन अप्लाय कोरेत आमी सांगताची तशी हांव म्हणजे चेडूआ लागीं मिंगल जायाची बरी आमी डिग्री 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 करता गेल्यार बरी आमकां एक्सपिरियन्स मेळना वय परफेक्ट वय तशी आका जायशील पुरे कानून तांणी निमगून केल्यारी बेस्ट वय. म्हूण दिसता लायक अर्चना भारी लायक एक संदेश दिलेला सांगेल जनांक आणि तुगे सपन कसंच म्हण एक सांगेत की मुखारी वय. त्याची म्हाका हांव सान आसतना दुखून आशिल्लें स्वपन 4 जनाक चांग करका हं. 4 जनाक मिगेल ओट्ट तांणी काम करता असची म्हळ्यार ताजी तितली व्हड खुशी खंयचे ना एक 4 जन हांव काम दिला ते 4 घर चलता अस म्हणून करेक्ट मागीर हे हांव म्हळ्यार म्हाका एक संध्या फ्रेश म्हळ्यार मिगेल एक चेडूं ते हांव निमिला म्हाका 3 जन चेडूं म्हणचे एक चेल्लो एक चिली एक संध्या फ्रेश म्हणचे त्यात मात्र ते संस्थ मुखार वता वय. लायक मागीर त्या संध्या फ्रेश आतां कसं हांव एक बिल्ड केला की त्या मुखार सुनो प्रति घरकड म्हाका संध्या फ्रेश दिसूका प्रति घरकड म्हाका ते संध्या फ्रेश म्हळ्यार एक नांव खंयची एक आयटम तांणी म्हाका मिगेले संध्या फ्रेशाची एक सिलेक्ट करका एक च्या पीठ असू पुरो ना साखर असू पुरो ना तांदूळ असू पुरो म्हळ्यार आमगेल प्रति एक संध्या फ्रेश अंडर तांदूळ दुखून बॉइल्ड रायस व्हाईट रायस दुखून प्रति एक स्पायसेस दुखून प्रति एक डिटर्जंट पावडर दुखून प्रति एक आयटम असतो सो मिगेल बिगेस्ट ड्रीम कसं म्हळ्यार प्रति म्हळ्यार आमगेल्या शॉपा अंडर 500 आउटलेट्स असाची 500 आउटलेट्स कस्टमर्स असाची सो प्रति एक आउटलेट आतां वतस आमगेल्या सो ते प्रति आउटलेटा दुखून कस्टमरान येताना प्रति एक इंडिविज्युअल कस्टमर खंयचे एक प्रोडक्ट संध्या फ्रेश निमगो प्रति एक दोन्हीचे एक आशे आसा एक व्हड कंपनीच्या परत पुरा पळोवन आमगेले एक ब्रांचेस जावका म्हण फ्रँचायसी दिवका ब्रांचेस करका म्हण सो देव चलायसितलो म्हणून ಖಂಡಿತ ಇತ್ಲಿ मागीर म्हणता न्हू ड्रीम अवंगल्याचे कसले करचे मनाना अवंगल्याचे म्हळ्यार मिगेल फील्ड नाही जाला निमित्त मिगेल मस्त फ्रेंड सर्कल्स आमी आतां नायटी सलवार्स की ब्लाउज की रेडीमेड मागीर सारी स्कर्ट्स तसल पुरे सिवयतल मजन आसाची सो म्हाका आशे कसं म्हळ्यार मुखारसून मिगेल आउटलेटांत तांकां एक रॅक्स दिवया म्हूण सो ते रॅक्स दितना कशें म्हळ्यार तांणी विथ द मिगेल संध्या ब्रँड घालता हांव संध्या ब्रँड घालता तांगेले लोगो घालता क्वालिटी आस म्हूण म्हणटा त्या डिमांड क्वालिटीन आमगेल कॉम्प्रोमायज जाना खंयच्याय विशयांत आमगेल क्वालिटीन ते एक कॉम्प्रोमायज जाना सुपर सुपर मागीर आनीक एक कसं म्हळ्यार आमगेल अंगडीन लोकल जन कोणेय कसले कोण दिता म्हूण जाल्यार लोकल्साक म्हूण एक रॅक्स करका सूपर एक्सलेंट तशी एक्सलेंट लायक विषय असो देव चलासून दितलो आता एक रॅपिड राऊंड संध्याला आमी इतले पुरो विषय आयकलेंची संध्याल मागशी कसं असं म्हण सांगून आमी ते ऐकूया आता नायकत्वाक एक वर्डाने कसं म्हण सांगता सेल्फ कॉन्फिडन्स परिश्रम ओके व्हेरी गुड दोन्ही चौक सेल्फ कॉन्फिडन्स असू का परिश्रमही असू का वय कुटुंब म्हळ्यार एक शब्द लव सपोर्ट अफेक्शन अफेक्शन बेंबल नवे वय वय तुगे इष्टाचे स्पाइस मसाला खंयचे एक्चुअली इष्टाचे म्हळ्यार पुरे इष्टाचेच म्हाका म्हळ्यार सांबार जाल्यार सांबार जाता आमकां येस तुम्ही करताचे तुमगे वय वय पुरा मसाला वय करताचे तशें जाल्यार निमित्त म्हाका खंयचे इष्टाचे म्हूण सांगू जायना इता म्हळ्यार आतां म्हणचे पुळियोगरे आमी करताची सांबाराचे आमी करताची सो ऑलमोस्ट सांबार म्हणून लेखया येस ओके ओके गुड आणि उद्यम जेव्हा बिझनेस एक वर्डान तू कशी म्हण सांगता बिझनेस विथ लाफिंग फेस बिझनेस आयडिएशन स्माइली पेशन्स अर्निंग इन्फिनिटी येस आणि एक जीवन बदलसिलेले एक हव्यास खंयचे हव्यासा निमित्त येस इतले पुरे करूक एक अभ्यास कसो रुटीन म्हळ्यार आमकां आमी मोग करका आमकां आमी फस्ट पळोवन घेवका त्या खंयचे रितीर म्हळ्यार योगा प्राणायाम मेडिटेशन्स वॉक्स लायक फूड ह्या
हांव मेन म्हगे लायफांतू हम्म. इतले हांव म्हळ्यार कसं म्हणटाची घेवच्या कारण मेडिटेशन हम्म. योगा वॉक मेडिटेशन योगा पुरा करता येस तो, ना? मेडिटेशन हं. योगा हे हं. आमकां मस्त यूज करता काही क्लासा वचून शिकली की ना क्लासाक म्हणून हांव वचून शिकनी एक कोणी एक ट्रेनर एक एक ऑनलायनार पळयल्या हम्म. मागीर म्हगे फ्रेंड सर्कल्स मस्त जन आसाची सो तांणी म्हाका शिकोवन दिल्या मागीर हांव म्हगेले एक इंट्रस्ट आरी हं. हांव सर्च कोरून येस मेडिटेशन म्हळ्यार कसं जालें योगा ताका कसं यूज जाता आमकां कितले जावक आमकां तितले म्हणटाक मस्त डीप टाइम काढताना वय सो हांव पुरा जना लागीं मनशी कसं म्हळ्यार 24 ಗಂಟೆ तू 23 ಗಂಟೆ म्हाका कसं म्हणून गोतना 1 ಗಂಟೆ पुणी आमगेल खातीर आमी कॉन्सन्ट्रेशन कोरया आमगेल खातीर आमगेल्या हेल्था खातीर कित्या म्हळ्यार आशिल्ल्यान तूं श्रीमंत एक वस्तू म्हण आमगेले हेल्थ परफेक्ट सो ते हेल्थ एक व्हरून घेवया म्हळ्यार आमगेले आत्ताची एक बर्डनाक आत्तां घेवता तसले एक स्ट्रेसाक आमकां मेडिटेशन प्लस आमकां योगा आनी आमगेले वॉक एक 45 मिनिट्स वॉक एटलिस्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग 45 मिनिट्स वॉक एक दोन्ही प्राणायाम 2 सूर्य नमस्कार प्लस मेडिटेशन वंडरफुल वंडरफुल बेस्ट त्या अभ्यास असल्यारी एक लायक अपने आप से तजितल्या का वय, आमगेले वय, वय. मन जाता पूरे आमी कितली वय. जाता आमी तितली पॉझिटिव्ह एनर्जी वचूका जाता खंडित नेगेटिव्ह एनर्जी जाल्यार तितली आमी अवॉइड करका जाता वय नेगेटिव्ह खंयचेय घेयनात नेगेटिव्ह नाका म्हण म्हळ्यार प्रश्न न्ही नेगेटिव्ह आमी ಮತ್ತೆ येनात वय आमी कितली जाता तितली पॉझिटिव्ह आमी वचूका जाता परफेक्ट वेल सेड आता सक्सेस म्हळ्यार कसं लाय सक्सेस कसं आमगेल मनाक खुशी दिता की म्हळ्यार आमी एक कसं की एक करतच ताची सक्सेस म्हळ्यार ते एक हार्ड वर्कची आमी कसं ते वर्क करता पळय ते आमी कसं एक फोकस जावन एक गुरी आमी मुटिता की त्याची आमी सक्सेस म्हूण लेखताची बद ते सक्सेस म्हूण न्ही ते दुखून नापास आमकां आनीक एक गुरी येता करेक्ट सक्सेस म्हळ्यार ते येत आसता वय आमी प्रयाण म्हणयता आमी जर्नी म्हणयता Journey, आमगेल ते कसं वय. जर्नी आस पळय ते सक्सेसफूल जर्नी शी वय, म्हळ्यार वय. तांतू गुड्ड येवच्या पुरो पाळ येवच्या पुरो आमी म्हळेल म्हण की आतां एक समुद्रा भितर बरी सान फिश आसना तांतू मोसाळे असता तांतू तिमिंगिले असता कुडल असता कसं की पुरे आमी ते दांटून 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 येवन एक डेस्टिनेशना पावता ते एक नमणे सक्सेस जर्नी शी शुअर 100% वार लायक होय हांव म्हणजे अशी कुशाल्या म्हणस कोण एकलो ऑडी कारार गेलो बेंझ कारार गेला म्हगेल पुत्तान म्हणजे अम्मा ताका रेट गोतस पम्मा हांव म्हणजे कोणेय ऑडी कारारी बेंजार बैसूका जाला तो तितले कष्ट पावन येवन बैसून आसता म्हण सीदा वचून तो घेवन बैसना करेक्ट तितले तांतू जर्नी असता तितले तो जर्नी तितले कष्ट बघून बघून कोणेय सुलभेर कोणेय येनाची कोण सुलभेर येता पळय ते मस्त काळता गेला असना परमनंट असना सो आणि आमी ते 50 वर्सार कसं जेवका ते 50 वर्सारी जेवचे 40 कसं जेवते 40 जेवचे आमी 50 वर्सारी 40 कोणकी एकल्यान एचीव केला म्हण हांव 30 करूवत म्हळ्यार जायना आम्ही जेवन एचीव केल्यार आनीकल्यान आमकां मेळ्ळा त्या विशयी विंगड आम्ही जेवन ते करका म्हूण गेल्यार ते 50 वर्स म्हणटाना ते तितले स्ट्रगल्स येवनूय येता ताकाय आयला आमकां येता आनीकल्याक येता सो सक्सेस म्हळ्यार ते आमगे लायफा जर्नी म्हूण म्हणीत स्ट्रगल एंड जर्नी Struggle and वेरी journey. नाइस तुगेला उलोनो आयकोन भारी खुश जाली अर्चना एक तू आमगेलो तो येवन इतले टाइम तुगेले विचारू आनी तुगेले मनान तुला सगळे आमगे लागी शेअर करून घेतले सर सो तू मस्त धन्यवाद आनी तुमगे स्वप्न पुरे साकार करून दिवो देव म्हणून आमी विश्व कोंकणी सकून इच्छा करताची थँक्यू धन्यवाद म्हाका आपोवन तुम्ही आज इतली बैसोन मिगेल विषय इतली पुरा निमगोन मिगेल अनुभव तुम्ही निमगोन म्हाका एक प्रोत्साह दिल्ले लेका म्हाका तुम्ही एक विश केले लेका विश्व कोंकणीका हांव मस्त थँक्यू म्हणटस मस्त धन्यवाद येस धन्यवाद आनी ऑल द बेस्ट थँक्यू माय आशीर्वाद सो मच येस आता आम्ही हांगा मस्त सगळे विषय ऐकून घेतले सर संध्यान तांगेल मन ओपन करून म्हळ्यार तेरेद मनस्सु म्हणटाचे कन्नडान तशी पुरा विषय आमगे लागी सक्सेस म्हळ्यार कसले कशी आपणान किच ते व्यार की वैर न्हू चंदुकोन पळयतस पुरा आमी आयकलेंची ह्या उच्चांतू आमी खंडित प्रेरण घेवया ही काणी एक प्रेरणाचीच काणी सो सगळ्यांक हांव
देव बर करो म्हूण सांगतची मुक्ताय करता. नमस्कार.